गोंयचो नागरी कायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो लागू, मागीर तो गोंयकार देशात खंय रावूं म्हणटात थळावे कायदे तज्ञ। भलायकी मंत्री विश्वजीत म्हणटा कांकराच्या दुयेंतीचो आंकडो वाडलो, डेंगीच्या दुबावित दुयेंतीचे प्रमाण देंविल्लें आसलें तरी जळाराक लागून मरण पावप्यांचो आंकडो वाडला। सगळ्या तरेच्या आव्हानाक तोंड दिवपाक आमी तयार म्हणटात प्रशिक्षक बिबियानो फर्नांडीस। तुर्कमेनिस्ताना वांगडा 18 सप्टेंबराक जातली भारताची पहिली मॅच। येवकार, हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। वारसा हक्का संदर्भातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या उपरांत गोंयचो नागरी कायदो गोंयच्या सगळ्या लोकां खातीर लागू जातलो, मागीर तो मनीस देशाच्या खंयच्याय भागात रावूं। गोंयचो नागरी कायदो हो देशांतलो एक उत्कृश्ट कायदो आशिल्ल्याचें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणटा। देशभर ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करतले। नव्या निवाड्यात नवीन कांयच ना अशें थळावे कायदे तज्ञ म्हणटात। पुराय गोंयभर हो कायदो पाळटात। देशांतल्या बाकीच्या राज्याच्या तुळेंत गोंयचो वारसा हक्क कायदो सगळ्यात बरो आसा। To my mind, what the Supreme Court has decided is nothing new. The only question before the court was which law would apply to property outside Goa in respect of persons of Goan origin. This is a normal judgment which deals with normal law which we have been following for a long time. There is nothing new in this judgment. That is, the Supreme Court has agreed with the view of the division bench of the Bombay High Court that for persons of Goan origin, the law that would apply is the Goa law. That means our common civil code which is in force in Goa would apply. There is a big misunderstanding between the domicile, residence and persons of Goan origin. The judgment uses the word domicile many places, but the tone and tenor is that the law, that is the civil code, will apply to persons of Goan origin. गोंयान एक कॉमन सिव्हिल कोड आसा which was adopted earlier by the Portuguese, whereas in other parts of the country Indian Succession Act आसा, Hindu Succession Act आसा आणि मुस्लिम शर्यतांचो एक्ट आसा। प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलाक ते हाजे प्रमाणे हेजे रिलिजना प्रमाणे in other part of the country it differs, whereas गोंया कितें जाता, it is common civil code, म्हणजे तो खंयच्याय हाजो जालो जाल्यार सुद्दां he is governed by that common civil code. तो issue has gone up to the Supreme Court in a inventory proceedings matter. थंय Supreme Court and issue analyze करता आसतना there was of course property dispute where the property was purchased by a Goan in Mumbai. तो issue analyze करता आसतना Supreme Court and the provisions of Goa Civil Code केली आणि plus compared with the other succession acts which are applicable in India. आणि तांचे प्रमाणे सांगले की गोंयान जो सक्सेशन कोड आसा, गोवा सिव्हिल कोड, कॉमन सिव्हिल कोड आसा, तो इज वन ऑफ द बेस्ट कोड which should be made applicable throughout India. म्हणजे सगळ्यांक कॉमन अंडर वन कॉमन कोड हाडचो म्हटलं सिव्हिल कोडाच्या। समान नागरिक कायद्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याचेर देशभर जावपी चर्चेचेर ॲडव्होकेट कुतिनो उलयलो। Residence, domicile and Goan origin are different and separate concepts. Just because a person is residing in Goa for 15 years, the Goa law will not apply. To a migrant who is in Goa, his law will apply. That is from where he comes. As far as the Uniform Civil Code and the long discourse on the Uniform Civil Code given by the Supreme Court, to my mind, was not required in this judgment because the court was not dealing with that issue. Somehow, this has got national publicity because of the discourse on the Uniform Civil Code given by the Supreme Court. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। SEZच्या विशयावेल्यान जाल्लो घुसपागोंदळ अजूनही सुटना।
SEZ प्रमोटरांचे पैसे फारीक करपा खातीर सरकार IDCच्या 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीची पावणी करतले अशें उद्देगीक मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. SEZ प्रमोटरा कडल्यान 38 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन परती घेवपाचे गोंय सरकारान थारायल्ले अशें विश्वजितान सांगलें. उद्देगीक उदरगत महामंडळाचें काम बरे तरेन चलपा खातीर नियम तयार करतले अशें ताणें सांगलें. IDCच्या मालकीच्या जमनीचे भौगोलिक टॅगिंग आणि GICDC उपक्रमाच्या अंमलबजावणी खातीर रेकॉर्डांचे डिजिटलायझेशन करतले अशें ताणें सांगलें. Most important, there should be a digitized record and timeline for implementation of each and every activity of GIDC. So this is the way forward, I feel, and also we should become friendly. And also yesterday in a preliminary discussion with Chief Minister, the loan that was taken by IDC to pay off that SEZ operators, we have now been in principle I have talked to the Chief Minister. CM will give the clearance in next couple of days because the land is with IDC. The loan that was taken by IDC to pay off that SEZ operators, we have now been in principle I have talked to the Chief Minister. CM will give the clearance in next couple of days because the land is with IDC. 5 लाख स्क्वेअर मीटर आम्ही जे अगेन्स्ट आम्ही पैसे घेतलेले ते बेगीन आम्ही ऑक्शन करून आम्ही ते पैसे पे बॅक करपाचो आमचो प्रयत्न असतो बिकॉज अदर द मीटर इज टिकिंग अननेसेसरी अँड एडिशनल लँड विच इज देअर विथ IDC. I have discussed in principally I want all of you to know that we are here running under the leadership of Dr. Pramod Sawant a transparent government. We are running a government where we want something to happen in Goa. Yesterday also we had a brief chat saying that let us see what maximum we can get from the center in terms of this and let us contribute our things in terms of the land so that we can have projects here so that we can create vibrancy and IDC can once again come back to its older thing where we can create jobs. उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे काम बरे तरेन चलपा खातीर नियम तयार करतले अशें ताणें सांगलें. IDCच्या मालकीच्या जमनीचे भौगोलिक टॅगिंग आणि GICDC उपक्रमांच्या अंमलबजावणी खातीर रिकॉर्डाचे डिजिटलायझेशन करतले अशें ताणें सांगलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो वेळार दिवंक ना ही आपली चूक सरकारान मान्य करची आणि राष्ट्रीय हरित लवादा कडल्यान शेक वितरणाची मान्यताय घेवची कळंगूटचो आमदार आणि मंत्री मायकल लोबो म्हणटा. तशेंच विधानसभेतलो ताचो वांगडी आणि बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान ह्या खातीर NGOक जबाबदार धरला. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो दिवंक नाशिल्ल्यान हरीत लवादान गोंयच्या शेक धोरणाचेर स्थगिती हाडिल्ली. तशेंच तो 15 नोव्हेंबराक दिवपाची सुचोवणी गोंय सरकाराक दिल्ली. You want all restaurants to be placed. You want all shacks and private shacks, huts, everything operational. But you don't want to do coastal zone management plan. म्हणजे खंय तरी आमी चुकल्या. पयले ते मान्य करपाक जाय आनी NGT कडेन परतून हात जोडून वचपाक जाय की आमकां ही शेकां दी म्हणून. 1 म्हयनो डिले जावंक शकता. डिसेंबर हो CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हो हाडपाकूच जाय बाय. लोक कितलोय विरोध करून हो कोणा खातीर हाडटा आमी कोस्टल इनहॅबिटंट्स. झगडटा कोण म्हापशा लोक रावता ते झगडटा. जो प्लॅन कोस्टाक येता थिंगा म्हापशा लोक रावता ते झगडटा. वी आर मुवींग बॅक टू NGT अँड एक्सप्लेनिंग टू देम दॅट वी आर इन प्रोसेस ऑफ फायनलायझिंग द ड्राफ्ट CZMP अँड वील ब्रिंग इट बाय दीस डेट अशें म्हणून आमी एफिडेवीट दिवप आनी कोर्टाक सांगप की आमकां तुमी इमिडिएटली रिलीफ दिया. हे टेम्पररी बीच शॅक पॉलिसी जी जाल्ली आहा ती भायर हाडपाक. सरकारान NGT म्हणून तयार केली. NGT म्हणून तयार केली आनी पुन्हा बोर्ड गेलो. सो आज आमचे गोंयाक कितें जालें एक टायमाचेर आमी NGO म्हणटा केन्ना आयकोंक ना. NGO म्हणटा आमी केन्ना आयकोंक ना पयलें. चड NGO जालो आनी दुसरो म्हणटा एक प्लाट अल्वार सेली न्हू गोंयांत तो सगल्या कडेन आमकां त्रास करपाक लागलो. गोंयांत मायनिंगांत त्रास करपाक लागलो, बुल फायटांत त्रास करपाक लागलो, सगल्या कडेन तो त्रास करपाक लागलो. बॉम्बे तुका शेक आसता, तामिळनाडू शेक आसता, केरला शेक आसता, सगल्या गांवांत शेक आसता. खाली गोंयांत कितें ना? कितें कारण गोंयांत ना दाबाक? खाली गोंयांत NGO लागता. गोंयांत प्रॉब्लेम करप, गोंयकारांक सगळें हें करप. सो म्हाका दिसता लोकांक अडवायस पडटलें फ्युचराक. हे जे NGO पळय आहा पळय तिका कोर्टा वयता त्रास करता आनी कोर्टीक बसून डिसिजन दिता. जावपाक जायना तें. NGT बसता आनी डिसिजन दिता. हेच्या खातीर लोकांनी आतां लोकांक उठतलो
फ्युचरा म्हाका सुद्दां लोक उडोवच पडलो तुगे सपोर्ट म्हणजे फूल सपोर्ट आसतलो. बर्राच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आणि बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे शेनवारा डेंगी आनी काकराच्या दुयेंसाचेरूय उलयलो. गोंयांत काकराच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा अशें ताणें सांगलें. डेंगीच्या दुबावितांचें प्रमाण देंविल्लें आसलें तरी जळारांक लागून मरण पावप्यांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्याचें तो म्हणटा. पळयात पुराय बातमी. तुमच्या घरा कुशीक वा वाठारांत जळारां पोसतात जाल्यार कळीत करात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन लोकांक आवाहन केलां. भलायकी खात्याचे कर्मचारी येवन फॉगिंग करतले अशेंय ताणें सांगलें. These dengue cases are less compared to last year, but the deaths have been more than last year, and as a result of which it is now the duty not only of the health ministry is not going to shy away from everywhere where the request of fogging, we are undertaking fogging. Schools, we are undertaking fogging. Whole schedule is being maintained where we are doing fogging. But like you see, every chief minister, every minister needs the support of the people, because wherever the clean water stagnation takes place, there is an area where which, as a result of which, this thing breeding starts. We are going to come heavily. And second thing, we are in the process, as you know, of amending the Public Health Act, and we will see that high fines are put on these people if they do not comply with certain rules and regulations. That cancer is on the rise. Goa, in the assembly also, when I gave the information to the house, the highest cases were breast cancer. We will be covering about 1.5 lakh women every year in the state of Goa. And along with that, what we are doing is that we are getting some money. We are creating a CSR cell under the State Health Society, which can receive money from anybody to carry out these type of programs. Now, what we are doing is that we have got this company also has a new gadget, which is latest technology. It's a mobile phone, and it's got a gadget, and it's imaging. So basically, when you check the women for cervical cancer, this image can be transmitted to telemedicine to the particular doctor. So we will be doing 2 checks. We will be doing for the breast cancer and cervical cancer for the women. This super specialty block also, we are trying to bring in a private player to help us enhance our efficiencies in terms of expertise. The whole hospital will be run by Goa Medical College, but expertise and certain departments will be outsourced. एम्स आमच्या प्रोसेसान आसा. आमकां शक्य जाता जाल्यार ते आतां कळटलें म्हाका ते कितें आहा तें मातशें वयर सकयल जाता फायल ती. पूण सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ परस्युईंग द एम्स फॉर गोवा and Indian Institute of Skills additional. So I am meeting Prime Minister's Principal Secretary Mr. P.K. Mishra on 18th. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंयचे रस्ते गाडयो चलोवपा खातीर मरणाचे सापळे जायत चल्ल्यात. लोकांनी ह्या विशयाचेर आवाज केल्या उपरांत आतां प्रशासनाक जाग आयल्या. फोंडकुलां पडून काबार जाल्ले रस्ते सिमेंट ओतून तात्पुरते दुरुस्त करपाचें काम चालू आसा. पूण पावस पडल्या उपरांत रस्त्यार घातिल्ले सिमेंट व्हांवन वता. वास्को रस्त्यार घातिल्ले सिमेंट व्हांवन गेल्या उपरांत आतां भौशीक बांदकाम खात्यान कोल्ड मिक्स घालून रस्ते दुरुस्त करपाचें काम हातांत घेतलां. भौशीक बांदकाम खात्यान शेनवारा रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम हातात घेतलां. खासा करून वाडे वाठारांतल्या रस्त्याच्या कामांक प्राधान्य दिलां. रस्त्यार घातिल्ले सिमेंट व्हांवन गेल्ले देखून निमणो पर्याय म्हणून भौशीक बांदकाम खात्यान कोल्ड मिक्स घालून रस्ते दुरुस्त करपाक सुरवात केल्या अशें PWDचो महामार्ग अधिकारी विन्सेंट डिसोजान सांगलें. Some accidents have happened here. Last 2 times we had done this road using the rapid setting concrete. But due to rains, that once we had done it has washed away. So now we are doing with cold mix technology, and it will be useful. So we are starting from here until Vasco City. We will be going and doing this road on the highway. Now the hot mix plants are closed, so we cannot get the hot mix for the road. So hot mix plant will start only in November. So till that time we are using this emulsion. It is called emulsion, which is mixed with the metal, and it can be used on the road, and it lasts. ॲक्च्युली वास्कोचेच न्हू सबंद गोंय भरचे रस्ते असल्याच पोजिशनान आहा. हांवें रिक्वेस्ट केली आमच्या MLA काल्लू जल्मेदाक. आनी तेणी म्हाका दिसता PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवन खंय तरी काम स्टार्ट केलां. म्हाका दिसता हे पॅच वर्क जावन आनी पावस जातकूच न्यू रोड फूल वास्कोच्या शहरांत न्यू रोड जातले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरू महाले. पंडित जितेंद्र अभिषेकीन आपल्या आगळ्या वेगळ्या गायन शैलीन संगीत कलेक वेगळो साथ चडयलो अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें.
तांणी घडिल्ले शिश्य आयज तरणाट्यांक घडोवपाचें काम करतात अशेंय गावडेन सांगलें. पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हूण गावडे उलयतालो. तरंगिणी संस्थेन कला अकादमी आणि कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पावलान ह्या संगीत महोत्सवाचे आयोजन केला. 2 दिसाच्या ह्या संगीत महोत्सवाक फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरात सुरवात जाल्या. नामनेच्या गायक कलाकारांक आयकुपाची संद ह्या निमतान गोंयच्या संगीत रसिकांक मेळटा. ज्या पंडित जितेंद्र अभिषेकींनी आपल्या वेगवेगळ्या विविध शैलीतून ह्या संगीताला एक वेगळा साज चढवलेला आहे. खरं म्हणजे गोव्याचे भूषण झालेलाच आहे. संबंध भारतभरच नव्हे तर जगाच्या कानाकोपऱ्यात आज पंडित जितेंद्र अभिषेकींचं नाव सातत्यानं प्रत्येक शिष्य, त्यांनी फक्त शिष्य घडवलेले आहे, ते शिष्य आजच्या युवा वर्गांना घडवत आहे. माझे वडील आणि माझे गुरु पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांच्या स्मरणार्थ गोव्यामध्ये गेली 15 वर्ष पंडित जितेंद्र अभिषेकी संमेलन, तरंगिणी प्रतिष्ठान, कला अकादमी, यावेळेस राजीव गांधी कला मंदिर, आर्ट अँड कल्चर, टुरिझम या सगळ्यांच्या सौजन्याने होतो. हे 15वं वर्ष आहे आणि जवळजवळ 16 कलाकार यामध्ये आपला सहभाग नोंदवतात, ज्यात गोव्याचे कलाकार असतात, बाहेरून येणारे प्रतिदेश कलाकार असतात, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कलाकार असतात. सगळे येऊन आपले माझ्या वडिलांच्या प्रती त्यांची जी त्यांचं प्रेम आहे ते प्रकट करतात. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. भारताचो वेंचणूक आयुक्त शेनवारा गोंय भेटीर आयिल्लो. हे भेटीत ताणें मतदार यादीची गुणवत्ता, 2020 जावपी राज्यसभा वेंचणुकीची तयारी आनी वेंचणूक फेरतपास कार्यावळीचो नियाळ घेतलो. गोंयचो मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणाल, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आर मेनका, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अजित रॉय आनी हेर अधिकारी हे नियाळ बसकेक हाजर आशिल्ले. ह्या वेळार लवासान मतदार चांचणी कार्यावळ सादर केली. तशेंच फेड्रिका जुजे मिनेझीस, फुलराणी किंजळेकर, बाची देवी यादव, रामचंद्र चव्हाण, ऋतिका नार्वेकर आणि कुमारी आशा हरिजनाक व्हेरिफिकेशन प्रमाणपत्रां दिली. सध्याची मतदार यादी आणि फुडल्या धोरणाचेर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यान सादरीकरण केले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पणजे महापालिकेचो आदलो उपमहापौर कबीर पिंटो मखिजान ताचो आजो डॉक्टर फिलिप पिंटोच्या यादीन 3ऱ्या प्रमुख मानांकन टेबल टेनिस सर्तीचें आयोजन केलां. क्लब वास्को दिगामाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली ही सर्त 17 ते 22 सप्टेंबरा मजगती जातली. पणजे घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत कबीरान सर्तीविशयी माहिती दिली. उक्तावण सोहळ्याक ताळगांवचे आमदार आणि महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात मुखेल सोयरे म्हणून, जाल्यार महापौर उदय मडकयकार मानाचे सोयरे म्हणून हजर रावतले. We are here to announce the 3rd edition of the Dr. Philip Pinto Memorial All Goa Major Ranking Table Tennis Tournament. As you know, this tournament is being organized by me, his grandson, in association with Club Vasco da Gama at this lovely iconic club. We have had more than 300 entries in both the first and the second editions. The tournament will be conducted from the 17th to the 22nd at the club, and entries for the tournament will be in cadet girls and cadet boys, sub-junior girls and sub-junior boys, junior girls and junior boys, women's singles and men's singles. The draws will be held tomorrow morning at 11 a.m. at the club. For the inauguration, we have Mrs. Jennifer Montserrat, the Honorable Minister of Revenue and IT. She will be the chief guest, and Mr. Uday Madkaikar, the Honorable Mayor of the CCP, will be the guest of honor. The inaugural will be held on 17th, that's Tuesday, at 6 p.m. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सगळ्या तरेच्या आव्हानांक तोंड दिवपाक आमी तयार आसात.
16 वर्सां सकयल्ल्या AFC सर्तीची पात्रताय फेरी खेळपा खातीर ताश्कंद पावल्या उपरांत भारतीय प्रशिक्षक बिबियानो फर्नांडीस पत्रकारां कडेन उलयलो. ब गटात भारता वांगडा उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आनी बहरीनाचोय आस्पाव आसा. टायम्स ऑफ इंडियाचो संपादक राजेश मेननाच्या हस्तुकी ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन जाले. It crossed my mind what George Orwell had said. Yet, and I quote George Orwell, when I sit down to write a book, I do not say to myself, I am going to produce a work of art. I write it because there is some lie that I want to expose, some fact to which I want to draw attention. And that's what exactly this book, Masterpiece Humanity, the untold truth, unnoticed truth. So when you think of the 99 names of Allah, none of them stand for force or violence. And the first two names denote compassionate and merciful. Allah is Rahman and Rahim. And that is the crux of this book. तो ये जो किताब मैंने लिखी है वो पूरी बेस इस्लाम पर है कि इस्लाम के 5 पिलर, लेकिन मजहबी किताब है, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में है, लेकिन मैंने बताया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि मज़हब जो होता है अपने घर पे होता है और दुनिया में इंसानियत होती है. तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग जो हमने खुदा ने हमको जो पैदा किया किसी लिए, अगर हमें वो जानवर बनाता तो हम रास्ते पर भटकते. उसने हमें इंसान बनाया, समझ में, तो हम पहले उसका शुक्रिया अदा करते हैं. शुक्रिया अदा का मतलब अब सलात यानी नमाज होती है, तो हम 5 वक्त सलात नमाज पढ़ते हैं कि बाबा तूने हमको इंसान बनाया, हम इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं, समझे ना. फिर उसके बाद में रोज़ा आया. रोज़े में क्या होगा कि हम 14 घंटे तक भूखे रहते तो हमको कितनी तकलीफ़ होती है. तो जो लोग गरीब हैं, जिनको 2-2 3 दिन खाना नहीं मिलता, तो उनकी हालत क्या होती है. तो ये हमको समझने के लिए कुरान ने बताया कि रोज़ा रखो ताकि तुमको भूखे लोगों का पता चले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.